गोय सरकारान तयार केल्ल्या गुंतवणूक धोरणाक लागून गोयात उद्देगीक वाठारात क्रांती जातली अशी आस्त गोयातल्या उद्देजकांनी उक्तायल्या। हे धोरण चालीक लावपा खातीर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ आनी हेर अधिकाऱ्यांची जाता तितले बेगीन नेमणूक करची अशी मागणी वेगवेगळ्या संस्थांनी केल्या। गोय सरकारान तयार केल्ल्या गुंतवणूक धोरणाक लागून गोंयान उद्देगीक वाठारांत क्रांती घडटली अशें गोय चेंबर ऑफ कॉमर्सचे आदले अध्यक्ष नितीन कुंकळकाराक दिसता। This is one of the best investment policy across India. I haven't seen any document in this country by any state which is so well defined, very clear. It gives a very good focus on the approach of the government as well as vision of the government towards future. Government should form a dedicated infrastructure development corporation for business in the state. Next 50 years, we look forward to this document as a very revolutionary process, and it was fortunately announced on the Goa Revolution Day. So I think it's going to be another revolution in terms of the economic development of the state. सरकारान गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ जाता तितले बेगीन नेमचे अशी सुचोवणी शेखर सरदेसाईन केल्या। This policy has seen the light of the day, and I think the next logical step is formation of the investment promotion board. I hope the Chief Minister will carry this momentum and create this authority very quickly so that the investment can be facilitated in the state of Goa at a fast pace. गुंतवणूक धोरणात हाऊसिंग धंद्याचो आस्पाव करचो अशी मागणी देश प्रभुदेसाईन केल्या। हाऊसिंग इंडस्ट्रीक तातूंत भितर व्हडलेशें कांय प्रोत्साहन दिल्लें ना। आमी एज अ क्रेडाय म्हणून आमी गोंय सरकारा कडेन एक मागणी केल्ली आसा की हाऊसिंग पॉलिसी गोंयची करची। ह्या माध्यमांतल्यान एक सरकारा कडेन आमची मागणी आमकां दिसता की हाऊसिंग पॉलिसी गोंयान एक करची, जेणे करून ह्या पद्दतीनच एक हाऊसिंग डेव्हलपमेंट, हाऊसिंग इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट जावपा खातीर एक प्रोत्साहन मेळचें। गोंयान येवपी उद्देगांक लागपी कर्मचारी तयार करपा खातीर सरकार कांयच करिना असो दावो अविनाश तावारिसान केला। The third question is how much percentage Goans will get. Look at Verna, look at any industrial estate that is there. Industries are crying that they cannot take Goans. Goans are not employable as of now. That is why they are forced to take outsiders. Bureau report, Prudent. भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल म्हणून दत्तप्रसाद लवंदेची केल्ली नेमणूक रद्द करची म्हणून गोंय काँग्रेसीन प्रधानमंत्री मोदी कडेन मागणी केल्या। कायदो वेव्हार मंत्रालयान गेल्या सप्तकात दत्तप्रसाद लवंदेची नेमणूक केल्ली। काँग्रेस म्हणटा नेमणूक बेकायदेशीर आनी गोंयचो एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीच्या तो नात्यांतलो आनी ज्युनियर। दुसरे वटेन तांणी वीज मंत्री मिलिंद नायकाचे खातें काडून घेवचें अशें गाराणें मुख्यमंत्र्याकडे घालां। हालींच कायदो मंत्रालयान दत्तप्रसाद लवंदेची भारताचो असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमणूक केल्या। ही नेमणूक रद्द करची म्हूण काँग्रेसीन राज्य सरकाराक दिल्लो 2 दिसांचो प्रास सोंपिल्ल्यान तांणी हें प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयलां। We had taken a press briefing and had created awareness with regards to the appointment of Assistant Solicitor General of India, how the appointment was done and to whom the newly appointed person was related to. We had said that we had given 2 days time to the government to act on this. The government has done nothing on this, so we have returned to the Prime Minister of India, Mr. Modi. मात एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे आरोप मान्य करूंक तयार ना। Dattaprasad Lawande is a very competent lawyer. He is a man with talent, resource and learning. He has been a government advocate since 2002 or 2002, something like that. He has been a public prosecutor also at the High Court and he is a very competent lawyer. वीज मंत्री मिलिंद नायक बेजबाबदारपणान वागता, मुख्यमंत्र्यान ताचे मंत्रीपद काडून घेवचे नाजाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। He is interested in making money. He is interested in doing scams over there. And ताणे हे 2 वर्सांत डिपार्टमेंटाक पाड घाली. So I am making a strong demand and strong request to the Chief Minister that he should sack the Power Minister immediately. इतले मजगती काँग्रेसीन आपल्या म्हणयाऱ्यांची नवी यादी केल्या। तातूंतल्यान जितेंद्र देशप्रभू आनी बाबू आजगावकाराक भायर मारल्यात। शंभू भाऊ बांदेकार, डॉक्टर उल्हास परब, संकल्प आमोणकार, प्रतिमा कुतिनो, सुनील कवठणकार, उर्फान मुल्ला, दुर्गादास कामत आनी विजय भिके काँग्रेसीचे नवे म्हणयारे आसतले। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार। आता घेवया एक वेवसायीक विसव।